Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco, and Porvorim. राष्ट्रपतीच्या हातान पुरस्कार मेळटलो म्हूण केन्ना चिंतूकूच ना. पिसोलेची सफाई कामगार रसिका खांडेपारकर प्रुडंटा कडेन उलयली. चितू सुद्दां नासले आनी इतक्या पयस पावतले ना आनी चितू सुद्दां नासले. पुरस्कार मेळ्ळो हातूंत पंचायतीचो मोठो हातभार. म्हाजें अशें दिसतालें हांव पावतलें वयचें ना अशें दिसतालें म्हाका. पयशे ना म्हाजे कडेन. सरान म्हाका सेक्रेटरी सरान आपयलें, आपोवन हाडलें. रसिका तुका एवॉर्ड मेळ्ळा, दिल्ली वयता गा म्हणून. तर हांवें म्हटलें ना, म्हटलें वहाना ना, चल तूं एवॉर्ड मेळ्ळा तें तूं भियो नाका. सरपंच आसलो, सरपंचान म्हणूंक लागलो चल तूं भियो नाका. आनी बाकीची आसली वर्कर, चल तूं भियो नाका, कांय जायना आनी भंय ना. जो खर्च बी आहा तितको आमी करता, तुजो पयशे बी नाल्या तुजे कडेन. अशें तुका पंचायतीन सगळ्या मेंबरान तुका सगळो सपोर्ट केलो. सरपंचान दिवानंद परब आनी सेक्रेटरी आनी बाकीचे मेंबरांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. सगळ्यांनी. म्हाका सांग की फाटली कितली वर्सां जाली तूं पंचायतीन काम करता? जाली 7 वर्सां. 7 वर्सां जाली. तुज्या फॅमिलीन कोण कोण आसता? आमी दोगात, बापू आनी हांव. आसा बाकीचे चुलत देर बी. म्हणजे तुमच्या घरांत फक्त तुमी दोगात जाण रावता. ओके. हे आतां तुका आतां अवॉर्ड मेळपाक पंचायतीन म्हटलें आतां एफर्ट घेतला म्हटलें, सो तूं तांकां थँक्यू म्हणटा तूं तांकां? तेंच्या खातीर हांव थंय पावलें आनी तेंच्यांनी म्हाका हेल्प करून थंय पावयलें. गरीब आसलेली मातशी फुडें सरली अशी कशी दिसता म्हाका. कोण म्हाका किंमत सुद्दां दिनासलो. हे गरीबाक कोण हें करिना न्हू. बरोबर. चडशा वेळार गरिबांच्या फाटल्यान अशें कोण नासता. पण आयज तुज्या फाटल्यान सगळे जण लोक रावले. पंचायतीचे लोक सगळे. आमच्या सारक्या गरिबांक फुडें व्हरपी कोण ना कोण असल्यार बाकीची खंय आपल्या सारकीच फुडें पावतली. म्हाज्या सारकी अशी गरीब बायलां आसतली, तांकां अशीच फुडें म्हाज्या सारकोच फुडें व्हरपी कोण ना कोण तरी आसूंक जाय. हांव तेकले गरीब न्हू, बाकीच्यो बायलो गरीब आसतल्यो. बरोबर. म्हणजे तुमचें म्हणणें अशें आहा की जे कोण शिकलेले आसा ते जर अशें तुमच्या सारक्या फाटल्यान रावत जाल्यार फुडें तुम्ही फुडें पावतले. थळावो आमदार मंत्री विश्वजितान रसिकाचो भोवमान केलो. तिका 50,000 रुपया दिता म्हूण सांगला. पिसुलेचो सरपंच सांगता. आयज आमकां खूब अभिमानाची गजाल आसा की आमची जी रसिका खांडेपारकर आसा ती आमच्या कडेन जवळ जवळ 7 वर्सां जाली पंचायतीत काम करताली. तेन्ना आयज तिजो राष्ट्रपतीच्या हातीन गौरव जालो. आमकां खूब अभिमान दिसलो की आमची कामगार आनी स्वच्छता त्या हेजेर की तिका राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जालो. आमी तिका लागून तांकां आमी खूब मार्गदर्शन दिताले. जेन्ना ती नवीन आसली तेन्ना कामाक जॉयन जाल्ली तेन्ना तांकां आमी सांगताले की अशें काम करपाक जाय, ह्या दारान कचरो काडून म्हणजे सिस्टमॅटीक तांकां आमी प्लॅनिंग करून दिताली पंचायत. आनी जेन्ना आमचो स्टाफ आसलो तो तिका गायड करतालो. जे LDC आसा, जी बाकीची आसा सेक्रेटरी, तिका गायड करतालो की अशें काम करप, क्लिननेस कशें दवरप. आनी आमी एडवायजी घेताले. त्याच प्रमाणे ती वेवस्थीत काम करताली, लोकां पर्यंत अवेरनेस करताली. आयज ते सगळे तिचो आमी रिपोर्ट वयर तो सेंट्रलाक धाडलो आनी तेज्या उपरांत आमकां कळ्ळें की तिका एवॉर्ड फावो जाला. जेन्ना तिका एवॉर्ड मेळ्ळ्याचें आमकां येयलें लेटर तेन्ना आमी सामकी सगळी स्टाफ आनी आमचे मेंबर सगळे खूश जाले. कित्याक खंय तरी आमच्या गांवाचें नांव वयर सरलें. तेन्ना आमी तिका आपोवन हाडली सगळ्यांनी, स्टाफान, मेंबरांनी आनी सगळ्या पंचायतीन जे स्टाफ आसा तेंच्यानी. तिका सांगलें अशें अशें आसा रसिका, तेन्ना तुका दिल्ली वयचें पडटलें. ती बायल सादी त्या कारणान मातशी भियाली की आपूण आनी ह्या दिल्ली कशें वयतले. मागीर आमकां बिडिओन सगळ्या आमच्या साहेबान सांगलेलें की तिच्या कडेन 2 लेडीज धाडटली. तेन्ना तुमी कांय भिवपाची गरज ना. म्हणून मागीर हांवें सांगलें की स्टाफाक आमच्या की तुमकां एकटेक जाय जाल्यार चला तुमी तेज्या वांगडा. पूण त्यो ऑलरेडी टिकेटी पणजेसून काडलेल्यो आनी आमकां ते हें मेळना जालें की त्याच विमानाची तिकेट काडपाक. ती खंयची काडली ती खबर ना. जाल्यार हांव म्हाज्या स्टाफाक परमिशन दिल्लें एका स्मिता म्हणून आसा ताका की तूं चल तिच्या वांगडा, कित्याक आमची न्हू. तेन्ना बिडिओन जालें, कांय भिवपाची गरज ना. तेन्ना मागीर आमी
तिका सांगलें तूं भियो नाका, तुका कितें फायनान्शियली हेल्प जाय आमी करतले, तूं काय भिवपाची गरज ना. मागीर ती रेडी जाली आनी ते दिसा मागीर आमी काल बाबाच्या हस्ते आनी भाभीच्या हस्ते तिचो सन्मान केलो पंचायती मार्फत आनी आमच्या गांवच्या नागरिकाच्या मार्फत. तेन्ना बाबान थंय डिक्लेअर केलें की तिचो 8 तारखेक आपूण तिका फेलिसीट करतलो भाभीन आनी बाबान, आनी तिका 50,000 आपूण तिका हें दितलो, मानधन दितलो. आनी बाबान सांगलां अशें सपोज तुमचे कडेन काम करपी बरें काम करपी लोक आसात आनी भाभीन सांगलां जाल्यार तुमी अवश्य तांकां फुडें काडप. कितें तुमकां जर फायनान्शियली हेल्प जावं आनीक कसले गायडन्स जाय जाल्यार आपूण आसा, तुमी भिवपाची गरज ना. तेन्ना आमी सरीत तिजे ऋणी आमी चड आसा रसिकाचे, कित्याक आयज जे आमचे पंचायतीचें नांव आनी सत्तरीचें नांव झळकता तें तिका लागून. म्हणजे खंय तरी राष्ट्रपती कडेन पुरस्कार मेळत म्हणून ही ल्हान गजाल न्हू. आनी एक अशी बायलेक जी कचरो लागीं करता तिका, आनी तिका कामाकूय दवरलेले आमीच हाडून तेन्ना, म्हणजे जेन्ना लेडीज म्हाजी मिसेस सरपंच जाली तेन्ना तिका आपूण हाडलेले. पूण आमचो तिजो विचार आतां दुसरो आमी थरयला की तिका खंय तरी प्रमोट करून बरें काम दिवपाचें आनी तिच्या जाग्यार दुसऱ्याक हें करप, म्हणजे कचऱ्याचें दितलें पूण बरें, म्हणजे तिका आतां कसो मॅनेज करप तें ती गायड करतली फुडें फुडें. जे कोण कामाक आसा बाबा कचरो असो लागीं करप, म्हणजे तशें तिका आमी हें करून मार्गदर्शन दिवपाक दवरतले थोडे दीस. म्हणजे थोडे दीस गेल्या उपरांत हे आमचे इतलेंच सांगूंक सोदतां. आनी हांव तिचें अभिनंदन करतां आमच्या पंचायतीच्या वतीन आनी गांवच्या वतीन सगळ्यांचें. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.